मोगाच्यानो आम्ही सगळे दिबे घालया. आजच्या दिसा पिडेस्ता गती प्रत्येक रीती मी मागता आमचे असकत काय आमचे उणेपण आमचे पिडा शिडा सगळे सोम्याक आम्ही समर्पण दिवया. एवकरिस्तान जेजू ह्या आल्तारीचे हजर जाता. जेजू सोडवणदाराची परब आम्ही संभ्रमले. जेजू आमच्या मोगान ह्या संवसाराक येयल्लो आनी आयतारा दिसा जेजू सगळ्या संवसाराचो सर्गा संवसाराचो राय म्हणून आमी मानून घेवन आमी दबाजीक परब संभ्रमले. आप परगटणेची परब संभ्रमले आनी ह्या घडये तसो जेजू हांगासर ह्या आल्तारचे हजर जाता. आमकां हर एकल्याक जेजू ताचे सरशीन आपयता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 50:5 वाक्य एका देवाचे उतर म्हणटा, तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासतना दाकासुरो आनी दूद विकतें घेया. आनी तेच देवाचे उतर फुडें म्हणटा, म्हाका आयका आनी तुमी जियेतल्यात. आमकां जियोंक सोमी जाय, ताचे उतार जाय. तोच जेजू हांगासर ह्या वेदीचेर आसा. ताका साश्टांग नमस्कार करया. मनशाक सुरक्षक जेजू म्हाका आनी तुका तो आपयता. कुळासो रक्षक जेजू म्हाका आपयता. तो म्हाका आपयता, म्हाका आपयता. ओडाताळ्या. मनशा कुळासो रक्षक जेजू म्हाका आपयता. म्हाका आपयता. तुका आपयता. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयता. तुका आपयता. मनशा कुळासो सगळ्या मनशा कुळा सुडका सुडवण दिवंक आमकां रक्षण दिवंक आयिल्लो जेजू म्हजे आनी तुजे समकार आसा. जेजू दोनी सैमान हांगासर देव सैमान आनी मनशां सैमान तो हजर आसा. आमकां ताचे थंय जियोनच्या तो आपयता. मातेय वसवांचेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 देवाचे धर्म सांगता. जेजू सांगता, येया तुमी सुमेस कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववेतेल्यानो, हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया, म्हज्या लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो. म्हजें जू वावोंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. येया तुमी समेस कश्ट तेल्यानो आनी वसन ववेतेल्यानो, हांव तुमकां विश्व दितां, हांव तुमकां समाधान दितां, हांव तुमकां संतोश दितां, हांव तुमकां तुमच्या जिवितांत जैत दितां, भरती दितां, सगळें दितां. हांवें तुमकां रचलां, हांवें तुमचो मोग केला, हांव तुमकां सांबाळटां, हांव तुमकां आदार दितां. जिविताच्या हर एका मेटांनी हांव तुमकां सांबाळटां म्हणलो जेजू हांगासर ह्या आल्तारीचेर आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तोच जेजूक आमी आराधन करया. आमचे सगळे जिवीत आमी समर्पण दिवया. कष्टांनी नष्टांक सांपडल्यानो मोतीची जा भक्तेल्यानो. कष्टांनी नष्टांक सांपडल्यानो मोतीची जा भक्तेल्यानो. अंतीच्या बंदराक आपल्या गोपाल तुमकां तो आपयता. शांतीच्या बंदराक
आपल्या गोपान तुमका तो आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा जेजू मनशाकडे रक्षक म्हाका आनी तुका आपयता ताचे ते आमी रक्षण घेवच्याक पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसल्या वेळार कधी दुखींत आमी बुडोवन आसल्या वेळार सलवनेंत आमी आसल्या वेळार बरवोस सांडून सगळे मुग्धालें जालें म्हणून चिंता पाटून जिवितांत निराशी बघून आसल्या वेळार जेजू आमकां ताचे सरशी तो आपयता आमच्या जिवितांत नवो विश्वास तो फांकयता आमकां रक्षण तो दिता त्या बेसादा तळ्या सुशेन 38 वर्सां 30 आनी 8 वर्सां थंयसर पिडेस्त जावन आसुल्लो तो भाव एकसुरपणांची येतलो ताका ताची म्हणली कोणीच नातली जेन्ना जेजू येवन ताका विचारता तुका हांवें कितें करीत जाय आनी तो वळ म्हणटा म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात कोण एकलो म्हाका उदकान देंवयतलो म्हण हांव चिंता ना म्हज्या की पयले दुसरी वचून त्या उदकान देंवतात 38 वर्सां हांव साबार जण येवन त्या तळ्यान देंवोन थंयसर बरेंपण जोडूंक साबार लोक येतालो बरेंपण जोडून वेतालो पूण वो एकलो मात्र 38 वर्सां हांव थंयसर तांणी जें कितें बरेंपण जोडून घेतिल्लें तेंच बरेंपण आपणाय जाय आपणाकी बरें जाय जाय म्हाकाय बरी भलायकी जाय जाय म्हणून आशेव नासुल्लो कुटुंबाच्या सांद्यांक आपणाच्या मोगाच्या भुरग्यांक जावंक पुरो पत्नीक जावंक पुरो कुटुंबाच्या सांद्यांक जावंक पुरो सैऱ्यां दैऱ्यांक जावंक पुरो तो आशेव नासुल्लो तो जेजू लागीं म्हणटा म्हाका म्हजी म्हणली कोणी नात पूण ह्या वेळार ताची आशा जाना जावन जेजू ताका हात धरून उठयता कोणी नातल्यार पुता हांव आसा तुजे सांगता हांव आसा तुजे सांगता जेजूच ताका हात धरता थळ्या देंवयता ताका बरेंपण दिता ताका बरी भलायकी मेळटा ताच्या पाताक बक्षिता आनी जेजू म्हणटा वस तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो आनी मुखार पाताक करिनाका ना तर हाच्याकी चड वायट तुका घडत जेजूच्या उतरांनी आमी समजता एका रितीन तो कुडीन तो पिडेस्त पूण आनी एका रितीन जेजू म्हणटा आनी मुखार पाताक करिनाका हाच्याकी सडीत वायट तुका घडत ताच्या पातका वरवीं असली पिडा शिडा येवंक ती सरकारान जाल्ले जावंक पुरो पूण ह्या घडये जेजू ताका सांगता तुका कोणी ना म्हूण तुका बगलें जाल्यार हांव आसा तुजे सांगता तुका रचलेलो तुका जल्मिल्लो तुका आकारलेलो तुका दिसपट्टे सांगा दिवसो जेजू देव हांव तुजे सांगता आसा भियेनाका म्हणून धैर्याचे उतार सांगता तसो जेजू मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर अल्तारीचेर आसा पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसले आमकां जिवितांत नवो बरवोसो दिवच्या खातीर आमकां रक्षण दिवच्या खातीर जेजू आमच्या सांगत आसा ताका गीत गावन ताका आराधना आमी करया पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्या बरवोसो सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्या बरवोसो सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा जेजू आमकां तो ताचे ते आपयता पूण सांगता जेजू
म्हणटा म्हाका तुमगेर येसय, म्हाका तुज्या जिवितांत येवंक जाय. उगडापणाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 20 देवाचे उतर म्हणटा, आपले तुझ्या दारार तुझ्या बागलार हांव दार पडयते आसा. जो कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे ते हांव प्रवेश जाता आनी ताचे संगत जेवकी जेवता. नाही फकत आमच्या घराचे दार तो बडयता, आमच्या काळजाचे दार तो बडयता. येदोळ म्हणसर आमी भितरल्यान किळगान सुरक्षीत आसा म्हूण चिंतून बसुल्ले हांव. जेजू भायर आसुल्लो, पूण ह्या घडये जेजू म्हणटा, पुता धुवे तुझ्या काळजाचे दार उक्तें कर, तुझ्या जिविताचे दार उक्तें कर. हांव हांगासर तुझ्या काळजाच्या दारा कडेन भायर दार बडोवन आसा, तुझ्या काळजाचे दार हांव बडोवन आसा. म्हाका तें उक्तें कर. हांव तुजें तें जियोंक शकता. तुज्या जिवितांत आशिल्लें हांव जार्ये काडूंक शकता. तुजी सगळी पिडा शिडा ती संपूर्ण रितीन हांव गुण करूंक शकता. त्याच जेजूक तसो मादूर थाळो आयकून आमच्या काळजांत जागो दिवंक आमचें दार उक्तें करया. हे दोळ म्हणसर आमी सुरक्षीत आसा म्हणून संवसारी संगतीचेर पातय नासल्या, पूण कितेंच सुरक्षीत न्हय. आमच्या जिविताचे निमाणे घडये आमकां कितेंच पावना, पूण आमकां रक्षण दिवचो, आमच्या जिवितांत नवो बुरवोस उदेसो करचो, आमच्या जिवितांत नवे वाडचो, आमकां बरी भलायकी दिवचो, कोणी नातल्या वेळार आमकां दैवीक सांगत दिवचो, मोगान आमकां सांबाळचो. जेजू हांगासर आसा. तेच जेजून त्या जाकेवाक सांगलें, जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. ताणें काळजाचें दार उक्तें केलें. व्हडा संतोशान ताणें स्वागत केलो. उपरांत ताणें ताच्या घरा घेतलो. ताचें सगळें जिवीत बदललें. बादशाह बी आयली. तसो जेजू ह्या घडये ह्या आल्तारीचेर म्हाका आनी तुका राखून आसा. त्याच जेजूक आमी स्वागत करया. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवशा सर्गी सुखा. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवशाक सर्गी सुखा. दैवीक तासो मधुर ताळो आवळे तो आपयत आसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आवळे तो आपयत आसा. कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. आमकां आपयत आसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा. आमकां आपयत आसा. अर्गां तुका सुम्यान जेजू, ओगलाप तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, वंदितां तुका सुम्यान जेजू, वाकणतां तुका सुम्यान जेजू, हर्षितां तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दायकान उबी रावया. San Paulon Thessalonica घरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 16
देवाचे उतार सांगता सदांच खुशाली जाया, सदांच खुशाली जाया. तुम्ही खुशाली आसात गी दिसना म्हाका. कीर्तनकार म्हणटा हसते मुखामळ. कोणी सांगतात गी हसते मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना. खून नाही, हसते मुखामळ, हसते मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना गुर्तो. जर तर संतोष असं जाल्यार आमच्या तोंडार तो दिसता. कांय 5% मात्र ते म्हाका दिसता. आमच्या काळजांत संतोष नासले जाल्यार आमकां तोंडार कांय आसो दिवंक जाताय जायना, बिलकुल जायना. आमी एक पटी फोटोक स्मायल दिले बरी स्मायल प्लीज म्हणटा आनी एक पटी स्मायल दियत मागीर परत्यांनी काळजांत संतोष असले जाल्यार, मोतींत समाधान असले जाल्यार आमच्या तोंडार हांसो आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून कीर्तनकार म्हणटा, देवाचे तर म्हणटा हसते मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना. आमचे तोंड बावले असले जाल्यार एकामेका विचारले कितें आज बारी चप्पे आसली. आता विचार नाकात, घरा गेल्ले आपणान विचारा जायत गे आज कितें काले समस्या जाली आदगी गो बैला मध्ये तुमच्या लगे उलोवंक येना गी. कांय इल्लेशे संबंध कांय बरो नासले जाल्यार आज कितें आबा ताची इल्लीशी चोंडी करपले बरी जाल्यार कितें आबा. संतोष बरीच असल्यार आमकां कळटा आजाचे मूड बरें आसा. आमकांय तशें पळयतात न्ही गी, आमकांय पळयतात. आमी इल्लेशें आसोन आसले जाल्यार आज विगाराचें मूडय बरें आसा, आज मेळयत आयिल्लें काम जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून हसते मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना. देवाचे तर म्हणटा सदांच खुशाली जाया, सदांच खुशाली जाया. आणि फुडें म्हणटा कळनासतना म्हाका सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. खंयच्या गणितांनी? सर्व गणितांनी. सुखांत सुखांत वय, दुखांत नांगे तुम्ही अर्गां दितात गी दीस जाय. देखून देवाचे म्हणटा सर्व गणितांनी, दुखाच्या गणितांनी, संतोषाच्या गणितांनी, हर एक गणितांनी आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या कोंडात असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. देवाक व्हडली मागणी करची गरज ना, पूण सदांच निरंतरी आमी ताका सर्व गणितांनी अर्गां दिवंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय. आणि जेजू क्रिस्ताच्या कोंडात असलेल्या आमच्या देवाक इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू बाळकाची दाबाजी परब आमी संभ्रामता आणि नव्यानाचो दीस. आणि आज प्रत्येक रितीन पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आमी भेटयता. आमी केदाळा संतोशान आसता, केदाळा आमी थाळयो पेटून गायता. तवळ आमची अर्धी पिडा शिडा सगळी गुण जाता. कळटा तुमकां? वय मो वय. देखून देवान आमकां रस्ते आसतना पळय आमकां कितें गुण करची सकत आसा ते वखत आमच्या सुकुडी भितर देवान घाला. देखून खंय इल्लोसो गाय जालो जाल्यार व्हडलो गाय जालो जाल्यार इल्लेशें शिंवतात न्ही गी. नाताल तेल पुसलें जाल्यार उपरांत आपापीस गुण जाता, गुण जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून थोडे डाक्टरांनी बरं म्हणटात ते ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर आणि पुरा सांगतात न्ही गी. हातांत पांयाच्या तळवेंत आनी पुरा थंयसर पांयाच्या आडयेंत इल्लेशें
खाली पांयांनी सरले जाल्यार आमचे ते पॉयंट्स आनी पुरो आसात प्रेस जातात आनी आमकां बरी भलायकी मेळटा. आजकाल आमी वांडो घालून नंदवेचे न्ही, देखून आमच्या पांयाची गंठी दुखोनी प्रसूज जाल्यात सगळ्यांक. आज आमकां थाळयो पेटूंक नाकात, कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस पुसचेंत. सकाळी तो संजे मुसोर काले मोबायल मागीर लास्ट बटन तशीं जावंक आसात. आज कांय ना, मोबायल हाडलाय तुमी खंयचे हाडनातल्यार ते एक सुकानांत हाडूना. देवा करगा प्रेज द लॉर्ड. आमचे हात खाली आसात मो, कोणाचे दोनी हात खाली आसात वयर उबारा सगळ्यांचे आसात. देवान 2 हात दिल्यात न्ही गे, देवान 2 हात दिल्यात, सगळे देवानच दिल्ले. आमचे म्हणले कितेंच ना, आमचे म्हणले कितेंच ना. हाडताना कितें आमी हाडूना, कितें वेताना कितें वरिना, पूण जे कितें आमी आसा ते देवाचेर आसना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी संतोष बरी जावया, थाळयो पेटया. थाळयो पेटता आसतना आमचे ते प्रेशर आनी परत कितें उणें जाता, पिडा शिडा गूण जाता, आमचे ते एक्युप्रेशर ते आमीच करयत. पॉइंट्स पुरो ते दामून येतात, आमकां बरी भलायकी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देखून जय 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 दुनिया देवाक, जय 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 क्रिस्तारायाक, जय 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 पवित्रत्म्याक. अप्रभूचे गीत, स्तुती गीत आमी गावया, थाळयो पेटून आमी गावया. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ताराया म्हणा. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. 30 सोनियान आमकां फावो केला, आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक जेजू आमचे सांगत आयला, जेजू आमच्या मुखार आसा. आमकां हर एकल्या भाशा बी दिवच्याक, सुटका सोडवून दिवच्याक जेजू देखून आमकां ताचे तें आपयता. वो दीस ताणें आमकां दिल्लो. कालच्या दिसा आमी राती न्हिदोंक गेल्ल्या कितलींच जाणां आज सकाळी वो पळोवंक चुकवनात. तांच्या जिवितांत नवो दीस येवना, पूण जेजून आमकां आज नवो दीस दिला. मात्र न्ही, आज ह्या घडये ह्या दिसा हांगासर ताका आराधन करूंक जेजून आमकां अवकाश दिला. सगळ्यांनी एकूटाम तशें सांगाता मेळोवन ताची स्तुती गावंक, ताका आराधन करूंक जेजून आमकां फावो केला. संतोष पावया, संतोषान थाळयो पेटोवन. दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां, दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां, दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां, दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां. सर्व मिळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय. सर्व मिळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय. जय 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 वडा ताळ्यान. जय 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 क्रिस्ताराया, जय 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 जय, जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. जेजून आमचो मोग केला, जेजून आमचो मोग केला. जो आमच्या पहिल्या पत्रांत देवाचे तर आमकां सांगता, आमी मोग करच्या की प्रास पयले ताणें आमचो मोग केला. ताच्या मोगांत आमी रावच्याक. तसो मोग, देवाचो मोग हांगासर आसा. ताका आमी आराधन करया, खालसातान आमी गावया, ताची आमी स्तुती करया. जेजून म्हणा, देव म्हणा, देव जावन आसा मोग. जो कोण मोगांची येता ताचे ते देव रावता.
कित्याक देव जावन आसा मोग करिनातल्या देवाची वळख ना देव मोग करिनातल्या देवाची वळख उसना जर तर दिसत्या भावाचो भयणीचो जर तर तुका मोग करूंक तुका सकत ना दिसत्या देवाचो मोग करचो जाल्यार कशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कित्याक देवाचे मुखामळ आमचे थंय आसा देवाचे व्यक्तित्व आमचे थंय आसा आमकां ताच्या सारक्या आनी सुरूपाचो जावन रचला देखून देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमच्या भावा भयणीचोय मोग करचो आनी तसो मोग जेजू हांगासर आसा जुवाच्या वांजलांत त्या 15 जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगान तुमी रावत जाय आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू हांगासर आसा आनी तसो मोग आमी तो साकून आमचो पेल्यासोय आमी मोग करूंक जाय आनी तो व्हड देवाचो मोग आमी संपूर्ण अनुभव करता मोग केला आमचो मोग दिला आमका मोग केला आमचो मोग दिला आमका मोग केला आमचो मोग दिला आमका मोग दिला आमचो मोग दिला आमका काळजातान गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय काळजातान गावया गीत सर्वेस्पराक जय 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 धन्या जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 जेजू आमचो मोग करता म्हळ्यार जेजू आमची पातकाय बक्षिता जेजू आमचो मोग करता म्हळ्यार जेजू आमची पातकाय बक्षिता आनी मोगान तो सांगता हांव तुका गुन्यांवकार करिना वोस आनी मुखार पाता करिनाका म्हणटा जेजू पूण जेजूच्या बक्षांनी आमी हर एकल्यानी अनुभव करचे जाल्यार आमी एकामेका बक्षिसय आनी तेंच मागणें आमी दिसपडटे म्हणटा जशें आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां बोगोस जर तर आमी एकामेका बक्षिता आमच्या भावा भयणीक आमी बक्षिता तो जेजूच्या बक्षांनी आमकां लाभता आनी तसो आमकां बक्षांनी दिवच्याक जेजू हांगासर आसा त्याच जेजूच्या बक्षांनी आमी जोन घेवया आमचे उणेपण आमची पातकां सगळीं सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा वडा ताळ्यान जय 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 ख्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतार ऐकून छाक आमी आयती जावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया अशें जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले
उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायरसन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नाझारेतचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंडदांब म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा पया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणालें, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बाबर्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. देखून बसया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही सगळे कशी आसात? बरी आसा. बरी आसा. बरी आसा. तुम्ही सगळे कशी आसात? बरी आसा. बरी आसात. आता इल्लोसो संतोष दिसता म्हाका. वडोलच्या गेलोसो चड दिसता. जेजूक तुमी काळजाचें दार उक्तें केलां. जेजू प्रवेश जाला. देखून हांवें सांगलें, आस्ते मुखामळ संतोष बरीत काळजाची खुना. आतां जेजू इल्लेशे प्रवेश जाला पूण संपूर्ण संतोष मेळोंक ना. मोगाळ भावा भयणीनो, हे देवाचे उतार आमी जायते फावटी आयकलां. पूण आज जेजूचो सांगात आमी कशें आपणावचो आनी जेजू आमच्या जिवितांत कशें बदलावन हाडटा. आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडल्या पर आमी कितें करूंक जाय आनी जेजूची वळख आमी कशें एकामेकाक आमी दिवंक जाय, ह्या विशयांत सविस्तार रितीन गुंडायेन पूण मोठव्यान आमकां चड वेळ ना पूण मोठव्यान तसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. येरिकोच्या वाटेन येता आसतना तो भीक मागून आसलो व्यक्ती कोण? बार्तिमेव, कुरडो बार्तिमेव. पळय मग, खाली बार्तिमेव न्ही, दुसरे बार्तिमेव आसूंक पुरो न्ही. भीक मागून आसलो पूण पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्लो तो बार्तिमेव एकलोच होता न्ही. तो कुरडोत बार्तिमेव. दुसरो बार्तिमेव आसूंक पुरो. तो कितें करतालो? भीक मागतालो. एक सवाल तुमकां, तो कुरडो गी वय वय की नाही? वय. सक्कडी म्हणटात गी. हांव म्हणटा तो 50% कुरडो, 50% कुरडो न्ही. कित्या? जेजू तेन्याच्यान पाशार जाता ताका कळीत आसलें. देखून तो जेजूक राखून आसलो. कोणा ताणें समजून घेतलें, कोणेंय ताका सांगलें
या प्रत्येक ताका कृपा मेळिल्ली जावं की पुरो जेसू येणे चनास येवचार आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो बार्तिमेव कुरडो वय दैहिक रितीन कुरडो पुनू आत्मिक रितीन बिलकुल नाही. आमच्या जिविताच्या रस्त्यार आम्ही जायते पटी कुरडे जाता. आमचे कुडीचे दोळे उक्ते आसात. दिसनातल्यार दवरता हांव न्ही गी. कांय दवरल्या पर्यंत कांय दिसनातल्या मागीर कुरडे येता आमी आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकता. कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. दैहिक रितीन आमी आमचे दोळे सारखे आसात पूण आत्मिक रितीन आमी सबार पोटी कुरडे जाता. आजकाल आपणाच्या घराच्या शेजारा कोण आसात म्हणून एकामेकाची वळख आसना. शेजाराच्या घरांत कोण जी येतात तांची नांवां कितें म्हणून कळीत आसना. म्हळ्यार एकामेका भाव भयणी पळोवंक आमी सकना. आमचे दोळे सम आसात, हे सम आसात पूण हे समाना. हे सम आसा पूण हे समाना, हेय समाना. खंयच्याकी प्रयोजन ना. हे सम आसून हे आनी हे समानांतल्यार आपणे आमी कुरडेत. त्या कुरड्या बार्तिमेवाक आनी आमकां कांय फरक ना मागीर. पूण तो कुरडो बार्तिमेव कुडीन तो कुरडो जाले जाल्यार ताचे आत्मीक दोळे उक्ते आसले. काळजाचे दोळे ताचे उक्ते आसले. कान सारखे आसले. तो आयकूंक शकतालो. तो कोणा तरी समजूंक शकतालो. आनी ह्या खातीर तो थंयसर तो कुरडे बार्तिमेव जेजूक राखून आसलो. ताच्या जिवितांत काळोख. पूण जेजू तेणे छान पाशार जाता. आनी तो कितें म्हणटा कुरडो बार्तिमेव, जेजू दाविदाच्या पुता मुझे काकुळत कर. जेजू चलतच रावलो गी. साबार जण लोक ताका पळयल्यांत सीधा चलतेच रावले न्ही गे. आका काम ना. तो सदांचे काम करता. ताचे सदांचे भीक मागचे काम ते सदांचे. ताका आमी सदांनीच पळयला. पूण जेजू खंयच्यानी वेसो आज कुरडो बार्तिमेव कशें जाकेव ते रुमडीच्या रुखार सडटा आसतना जेजू तेणेच्यान पाशार जावन गेलो पळय. त्या रक्तस्रावाची स्त्री त्या लोकांच्या किटींत भितर रिगोवन गेली आनी जेजू केन्याच्यान येवचार आसुल्लो. भोवशा त्या लोकांच्या किटींत तेणेच्यान गेलो. ती कांय मागोन आसा. आपल्याच्या दगल्या कापडल्यार बरी जातली म्हणून मागोन आसा. ती जेजू कळीत आसा. देखून जेजू त्याच वाटेन गेलो आसतलो. हांगासर कुरड्या बार्तिमेवाक थंयसर पळोवंक जायना. तो राखून आसा. ताका बरेंपण जाय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून तो उलो मारते आसा. कोणाक आयकता गी? इतलो लोक हारी हारीन लोक जेजू वसाना दाविदाच्या पुताक आनी कितें म्हणून ताळयो पेटून कंतार गावन पोदां म्हणून डान्स करून बँड वाजोवन नासिक बँड आयकताय नासिक बँड ह्या वाड्यांत खाले. ह्या वाड्यान नासिक बँड आसा. त्या बँडा मुखार खंयचो आवाज आयकना न्ही गे. व्हडले व्हडले गरनाळ मारतना ते टुस्स बिडी फटाकी मारली जाल्यार कांय आयकताय. इतल्या जणांनी तुम्ही उलयला आसतना मायक उपयोग करनासतना उलयला तुमकां आयकताय ना. इतलो लोक आसा. ते लोकांची खेट आसा आनी तांच्या मदें हो एकलो पाप बावडो जेजू दाविदाच्या पुता जेजू कशें आयकत? उरल्यांक आयकना. जेजूचे कान सारके आसात. जेजू कोणाचीच विसर पडना. कोण केदाळाक कशें आपयता ते जेजू कळीत आसा. आमी मात कान आसोनी केप्पे, दोळे आसोनी कुरडे, तोंड आसोनी केदाळा. बरें करतना मात्र वायट जातना केप्पे केन्ना मोने केलें जाल्यार बरें आसतलें. कांय वायट करता आसतना सोडून करता आसतना एक न्ही 10 तोंड आसल्यार पावनात. म्हळ्यार तितलें उलोवन जाता. तुमी आयकलें?
पूण हांगासर बार्तिमेव जेजूक उलो मारता आसतना जेजू ताका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या लोकांच्या किटींत जेजू ताका आयकता. देवाचे तर म्हणटा किर्तन 34 वाक्य 17 नितीवन मनशां उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर तांकां आयकता आनी तांच्या कश्ट आकांतांतली तांकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी मोकळ भावा भयणीनो जेजू ताका आयकता. आयकता. ताणें थंयसर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणटा आसतना थंयसर आसलेल्या लोकांनी कितें म्हळें? तोंडम. ताका बेस्ट आयलें. आमच्याय आत्मीक जिवितांत अडकळगळची साबार जाणां आसात. तोंडाम तुका कित्या आसोंदी ते कांय कोणाक बरेंपण करूंक आसा ते करतली. वाड्याचे गुरुकार आसात, प्रतिनिधी आसात, विगार आसात, ते पळयतले करतली. सिस्टर आसात करतली. हांवें कितें आसात वचोचें. ह्या कांय थोडे बटी म्हणूंक पुरो आज आमी आमकां पिकनिका या प्रूफ नाही मेळचें. आज आयतार मिसाक वचनातल्या वडना घरान सैर येतात. आज इल्लोशें मोट्टू तेर्स मोट्टू एक आमारी केल्यार पुरो ना. एका रितीन आमी पेल्याच्या जिवितांत अडकळ घालता. हांगासर ताका तोंड दाम म्हणलें जाल्यार ताणें तोंड दामलें गे. ताचे दोळे मात दिसना. ताका कोण हें कालें म्हणलें जाल्यार ताका कांय फरक पडना. ताका एकच उद्देश म्हाका जेजून बरें करीत जाय. जेजून आपणाची काकूळट करीत जाय. ताचो एकच एक शेवट उद्देश. सांपावलो आपल्या पत्रांत म्हणटा म्हाका एकच एक आशा. ताचे सांगत म्हजो एकवट जायत जाय. त्या सोम्याक हांवें वळख जाय. ती एकच म्हजी एक आशा. ठीक आहे जॉर्जन ते घडलें गीत आसा वंदे वंदू आसे देवा. गुत्त आसा गे आसो. एकच एक आशा जेजूक पळोवची. ताचे तान काकूळट मागची. बेसांव जोडचें बरेंपण जोडून घेवचें. देखून ताका तोंड दाम म्हणलें जाल्यार तोंड दामलें गे ना. ताणें आनीक व्हड थाळ्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हण आनीक व्हड थाळ्यान ताणें बोब मारलें. आमकां 4 जाणां मुखार आसता कांय थोडे पटी जाप दिवंक की आमकां लज दिसता. त्या कुरड्या बार्तिमेव वता न्हू. आत्मीक रितीन कुरड्या जाल्ल्या हांवें आनी तुमी हर एकट्यानी तें शिकत जाय. आसूं दी 10 जाणां 12 जाणां मस्त लोक आसूं दी एकलो आसूं दी दोगां आसूं दी आमी सदांच सोम्याक उलो मारूंक जाय. आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी उर्बेस जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उपरांत जेजून कितें म्हळें? ताणें आयकल्या उपरांत कितें म्हळें जेजून? ताका हांगा आपया. पळय जेजून आसूं दी तो तशें मागता म्हणून तशें ताचें सदांचें काम करता म्हणून सोडलें गी ना. ताणें कितें म्हळें? ताका हांगा आपया. म्हजे अशें आपया. आनी शिसांनी वचून कितें म्हळें? तो तुका आपयता. आज आमकां आपयला जाल्यार कोण आपयला? ताणें ना. जेजून आमकां आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज जेजू सांगता आयिल्ले आमी घरा गेल्ल्या उपरांत कोणा जेजूची वळख गरज आसा आमी वचून सांगत जाय तो तुका आपयता. समजलें गे? जेजूचो दैवीक अनुभव जोडिल्ले हांवें आनी तुमी आनी एकल्याक आमी सांगत जाय. आमी थंयसर बांदपाक जावचें न्ही. तोंड दांप तूं काल्या थंय वेताय. तांकां काम ना. सगळो दीस मागणें करनासतात. मागणें जाय पूण कुटुंबा जिविती गरज आसा. कोणाक मडकळ घालचें न्ही. आमी हर एकल्याक जेजू जशी हाडचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. तो तुका आपयता. आज आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक आनी आमी खंयसरी वेता, भोंवंक येता, पिकनिकाक वेता, टुराक वेता. पूण पयलें आमी हांगासर येत जाय. उरलें मागीर सक्कड. तो तुका आपयता. आमच्या जिवितांत विविध सन्निवेशांनी आमी कश्ट नासता आसतना
आमी एकामेका सांगूंक जाय तो तुका आपयता ताचे सशी वस. जेजू तुका बरें करता, तो तुका बरें करता, तो तुका नवे जिवीत दिता, तो तुका संतोष दिता. धैर्य साडी नाका, धैर्य घे, भिये नाका, जेजू आसा. असं जाल्यार उतरांनी आमी एकामेक उत्तेजन दिवचें भोव गरजेचें. आनी जेजूच्या शिसांनी तेंत केलें. तांणी सांगलें धैर्य घे, भिये नाका, तो तुका आपयता, तो तुका आपयता. आनी ताणें कितें केलें? ताणें कितें केलें? ताचो शेलो कान फोल्ड करून दवरलो. फाल्यां येवन भीक मागचें न्हय म्हाका हांगात ह्यात सुवातेर. पळय गे ना, ताणें बरें करून फोल्ड करून दवरलें. हांगात तशेंच अंतुळचें, ताचेर बसचें, एक प्लेट दवरची आनी सदां न्हीत अण्णा, अक्का, अम्मा, ताये. पळय मो, तूं हालो फोल्ड करून दवरलो गे, शेलो फोल्ड करून दवरलो गे ना, ताणें कान उडयलो. आनी मुखार ताका ताची गरज ना म्हणून ताका कळ्ळें. आनी मुखार म्हाका एकल्याची मात्र गरज ती जेजूची. आनी त्या खातीर ताणें शेलो कान उडयलो. आतां एक सवाल तुमकां, खंयचें बरें? ताणें बसोवन सदांचें थंयसर अण्णा, अक्का, अम्मा, ताये, दट्टू, बाये, म्हाका इल्लेशें भीक दी म्हणून थंयच बसोन वगेत बसोन मागचें बरें गी. खंय वचोन ताणें काम करून घाम पिळन कश्टांनी जोडून खावचें बरें? तें तुमी म्हणटात. तुमकां मस्त पयशे दिले जाल्यार थोड्या काम करूंकच नाका, देखून भोंवन खातात म्हणटात पळय. कुरड्या बार्तिमेवाकी या ताच्या जाग्यार दुसरो कोणी आसलें जाल्यार काही म्हणटा आसलो कोण ना. तें पुरा कोणाक जाय त्या वताक खंय खंय वचोन काम करी जाय. हांगा जाल्यार रगळे ना. सकाळीं केदाळे फोल्ड करून दवरलो तो तुवालो सोडोवन सो बसचें, एक प्लेट दवरचें आनी मागचें म्हाका इल्लेशी कुमोक दी, म्हाका इल्लेशें कुमोक दी, म्हाका इल्लेशें कुमोक दी. तें तुडो भाशेन म्हणटा न्ही गे, इरदाने मूल ह्यान मुले बघ आवलो आवल एक बुडये किरी किरी उंदांड रगाळेज. अव एक बुडये किरी किरी उंदांड रगाळेज. हांगासर त्या कुरड्या बार्तिमेवाकी ताणें चिंतेत आसलें तें पुरा किरी किरी कोणाक जाय तें काम करचें, थंय काम करचें, हें करचें, कश्ट काडचें. हांगासर सुशेगाद बसोन सदांचें कितें म्हाका भीक मेळटा इल्लेशें वचोन मोलाकान घेवन खावचें, सुशेगाद न्हिदचें. तशें केलें की ताणें ना. ताणें शेलो कान उडयलो, सट्ट करून उठलो. उठल्या उपरांत कितें केलें? तो जेजू सशीन गेलो, जेजू सशीन गेलो. आनी उपरांत जेजून कितें म्हळें? तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. ताका दिश्ट दिली, दोळ्यांक दिश्ट दी म्हूण मागलें. ताका दोळ्यांक दिश्ट दिली आनी जेजून म्हळें वच तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी बरो जाल्ल्या उपरांत कितें केलें ताणें? चलतच रावलो गी. कितें केलें? तो जेजू फाटल्यानच गेलो. कोणा फाटल्यान? जेजू फाटल्यान. हांवें सांगलें न्हय, आमी थोडे पटी दोळे आसा आनी कुर्डी जाता. जे कोणी आमकां आत्मीक जिवीत दिलां, जे कोण आमकां रचलां, जे कोणी आमकां बरें केलां, जे कोण आमकां जिवितांत हर एक घडये आमकां सांगात दिता, बेसांवांनी भरता, आमच्या जिवितांत बरेंपण जाल्ल्या उपरांत आमच्या सोम्याक आमी विसरता. सोम्याची एक वाट, आमची दुसरीच वाट. पूण हो कुरडो बार्तिमेव तो सोम्याचीच पाटलाव करून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत आसलो शेलो कान उडयचे, सट्ट करून वचून जेजूचो शिवो सजय आनी आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडल्या उपरांत ताचो एकल्याचो मात्र आमी पाटलाव करी जाय. आमचो भावार्थ आमी सांगचो न्हय, पूण आमचो भावार्थ घट आसूंक जाय, सोम्याक आमी राखून आसूंक जाय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो जेजू आमकां आपयता.
आमचे दोळे आम्ही धांपया, आमचे दोळे आम्ही धांपया. कशे तो जेजू कुरड्या बार्तिमेवा वचून गेलो आनी कुरड्या बार्तिमेवान जें कितें तेणें आशिल्लें तें जोडूंक शकलो. ताचो एकच एक उद्देश आनी शेवट आसुल्लो, म्हाका जेजूतान बरेंपण जोडून घेजय. आनी आज पिडेस्ता खातीर प्रत्येक दीस हांगा दवरला. आमची सर पिडा शिडा, आमची चड कंत बेजाराय सगळे आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमची जापसांव तुजेर हांव पातयेतां, तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिणेच्या हर एका घडये, तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिणेच्या हर एका दिसा, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिवितांत कश्ट येत आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिवितांत पिडा शिडा येत आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिवितांत सलवण येत आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. आमच्या कुटुंबांत आर्थीक समस्या येत आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. कुटुंबांत दादल्या स्त्रियांमध्ये मानस्ताप उपजत असताना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. भावार्थांत शेळेपण बघत असताना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिवितांत नश्ट हांवें बघतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. हेरांक दुर्सों कारण जातना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. कोणी म्हज्या संगता ना म्हूण बघतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. कोणी म्हजो मोग करिना म्हूण एकसुरपण बघत असताना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. हेरांक बगसूं कश्ट मारता आसतना, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू दयाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां. कुटुंबांत कश्ट येता आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. हेरांतां दोशी आनी कश्ट मेळटा आसतना, तुजेर हांव पातयेतां. कुटुंबांत तशेंच सेसामारा अशांती आनी असमाधान रास करतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिवितांत ताळणी तेंते सवा येता आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. जिणे निराशा आनी बेजाराय सडतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. सूख समजोनी वाडतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. जिनीस नाका म्हूण देदेस्पर जावन म्हजें जिवीत आखेर करूंक चिंता आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. हेरां विशीं दुबावता आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. एकसुरपण म्हाका भोगता आसतना, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. पातकाचें बोक्सांनी जोडच्याक, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. सासण्याचें जिवीत लाभच्याक, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. नवें जिवीत आपणावच्याक, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू दयाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. म्हज्या जिवितांत पिडा शिडा कश्ट सलवणी येता आसतना, म्हज्या जिवितांत बांदपास येता आसतना हांव सोम्याचो आदार सोदूंक आशेता. ह्या घडये कितें तुका बघता सगळें सोम्याक तूं भेटोवन दी. सगळीं आमी दिमी घालया, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. आमच्या जिवितांत दुखा कारण जावचे हर एक घडयो, आमच्या जिवितांत आमच्या कुडी भितर आमच्या मती भितर
आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत कितें सगळे कश्ट आमकां येतात, कितें दोस आमकां भोगूंक मेळटा, कितें आयकूंक मेळटा, सगळे सुम्याक आमी भेटून दिवया. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट, पिडा वयर पिडा येत आसतना, आमच्या काळजा मतीं बेजाऱ्या बगता आसतना त्याच सुम्याचो सांगात आमी अनुभव करया. पूण जेजू म्हणटा, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, हांव आसा तुज्या सांगाता, भियेनाका. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्या, लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्या, लागींच हांव तुज्या. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण जेजून केलां. पूण आमच्या भावा भयणीचें जिवीत नियाळटा आसतना संवसारांत घडची अनावतां दगदोनी सगळी नियाळटा आसतना, दिसपडते वार्तापत्रांनी आमी वाचता आसतना, टीव्ही माध्यमांनी, मोबायलान, व्हॉट्सॅपान आनी पळयता आसतना एका रितीची भिरांत दिसता. झगडे, माराफार, चोरी, खुनी, अत्याचार, जिवितांत निराशी जावन आपणो जीव वगडावचे, जीवघात करचे, हे सदांच आमकां वाचूंक मेळटा. भुरग्यांची, युवाजनांचे जिवीत पळयता आसतना आमकां भिरांत दिसता. फाल्यां सकाळीं कितें, फाल्यांचो दीस कसो, कशें जिवन सरचें म्हणून सबारपटी आमकां भिरांत दिसता. आमकां पयन करता आनी आमकां भिरांत दिसता. आमची कुटुंबाचे सांदे परगांवांत थंयसर वावर करून आसात, कुटुंबाच्या पोशना खातीर दीस रात घडोवन आसात. थंयसर कांय तांकां पिडा शिडा येता आसतना आमकां भिरांत दिसता. पूण जेजू म्हणटा, भियेनाका, भियेनाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. त्याच जेजूक आमची सगळी बेभिरांत खंत सगळी ताच्या पांयांत आमी भेटून दिवया. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. आमी भियेत आसतना आमकां धैर्यान भरच्याक, आमकां बेसावांनी भरच्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. हांव आसतलो तुमच्या सांगात, संवसार सरा पर्यंत भियेनाकात. त्या दर्याच्या उदकांत थंयसर बुडता आसतना पेद्रून, सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें हात धरलो आनी त्या वेळार सोम्यान ताचो हात दवरलो आनी म्हळें, भियेनाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. ह्या घडी आमी भियोवची गरज ना, कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. तोच आमकां राखता, सांबाळटा. आमचे सगळे कुटाम ताका आमी समर्पण दिवया. आमचो सगळो वावर, दिसा दिसाचो वावर आमी ताका भेटून दिवया. आमची सर योजना, ह्या फिरगस कुटुंबाची योजना, आमच्या कुटुंबांतली योजना, आमच्या कुटुंबांत जावचें सगळें बरें फालें कुटुंबांत काजर जावंक आसा, आमच्या पुता दुवांक काजर जावंक आसा. सगळें समर्पण सोम्याक समर्पण दिवया. तुमच्या कुटुंबांनी पिडेस भाव भयणी आसात,
गुणजानातली तशी पिडा आसात, मानसिक रीतीने कश्टांची भाव बहिणी तुमकां आसात, भुरगीं आसात, सगळे सम्याक तुम्ही समर्पण दिवया. जेरेमिया प्रवादच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 14 देवाचे तर म्हणटा, म्हाका बरो कर देवा आनी हांव बरो जातलो. म्हजी खाकुळट कर आनी तुजी खाकुळट म्हाका लाभतली, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आमी म्हणया, म्हाका बरो कर देवा, म्हाका बरो कर देवा, म्हाका बरो कर देवा, बरो कर देवा, आनी हांव बरो जातलो. हांव बरो जातलो. म्हजे थारान कर म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें, थारान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. म्हाका बरो कर देवा म्हाका बरो कर देवा आनी हांव बरो जातलो. हांव बरो जातलो. म्हजें थारान कर म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें. आनी म्हाका थारान मेळटलें. त्याच जेसूक आमी समर्पण करूया आमचे सगळे जिवीत. तोच जेजू आमकां बेसावानी भरता. कशें त्या घरांची परब, आपरगडीची परब संभ्रमत आसतना त्या घरांत येवन त्या जेजूक रायाक सगळें तांणी अर्पिलें. नितळ काळजाची जावन ती जेजूच्या पांया तळें आयली, जेजूक बेडचें भाग मेळ्ळें. आमी संपूर्ण रितीन सोम्याच्या पांया तळें आमी समर्पूंक जाय. जेजूचा अनुभव जोडलेले ते ग्राय दुसऱ्याच वाटेन गेले, सोम्याच्या वाटेन ते गेले, सोम्याच्या उजवाडान गेले, हेरोदच्या वाटेन ते वचोनात. पूण जेजूचो अनुभव जोडलेली आमी त्या घराया भाशेन दुसऱ्याच वाटेन, जिविताच्या वाटेन, समाधानाच्या वाटेन, बोगसनाच्या वाटेन आमी वचूंक जाय. हेरोदच्या वाटेन, नासकरच्या वाटेन न्हय, ओडपणाच्या वाटेन न्हय, दुस्मानकाच्या वाटेन न्हय, मोसऱ्यापणाच्या वाटेन न्हय, बगार शांतीच्या वाटेन. त्याच जेजूक अनुभव करचे आमी संपूर्ण समर्पण करूया. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता, सगळोच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता, ताच्या पाया सरपोटा. लौकिक कुशालाय सरसाणटा, काणगे सोम्या नाकाता. सर्व सावदिता, सर्व सावदिता, सगळोच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. जेजूचे आशीर्वाद घेऊन छाक हे देवडा गीत आमी गावया. देवडा सक्रामेंता साष्टांगामान करूया. सुरविद्यात्या रूपावोला तोयोरीती आदार्या. सुलमोन वेशा Viश्वा माताची दिव्या. जशे बापा तशेच पोता, उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या असिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासा
मी नाव वाढता. प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टात सोवगडास तुवे आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. दिंबीर पडून प्रार्थना कर, दुःखा घडून प्रार्थना कर. सोमीची मागणी ऐकता. दुःखा तुझी पुसून काढता. हाताक धरून सांभाळ वरता. दुःखा तुझी पुसून काढता. हाताक धरून सांभाळ वरता. मंदिरात तुझ्या संध्या बापा आमच्या सखीच्या तुवे केल्या सरकारा हरगा पेटोंक आयल्या उत्तर तुझे ऐकू तुझी आमची बोलू जीवनात आमच्या पडलो घेऊन ससांजीवी जोडू मग दायकन बशी गडी बरो मग जबाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळ जेजूच्या पुंतळाक मुडबिद्री अलंकाराक मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान सगळं रशेन तुमी नवे नाग येतात बळका जेजूचें बेसांवां तुमी जोडतात ह्या सर्व
बळका जिजून केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दितात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आज नव्यान असो 8वो दीस आमी संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमी विशेश करून कळवीत नातलेले बरोवशाचे मागणे सर्व पिडेंक वखत म्हणल्या विशयाखाल आमी नियाळता आसतना पिडेस्तां पासून विशेष करून मागता. हे संदर्भार देवस्तुती सुनोद वरोवंक आमच्या मदें आसात मनादी बाप जेसूदास डिकोस्ता, सांजुवांव पावल दुसरो पोंतडासो, थंयसर ते आत्मीक निर्देशक जावन थंयसर सेवा दिवन आसात. आमचे मदें ते हांगासर आसात. आयल्या ते मिसाचें बलिदान ते भेटयतले. आराधना वेळार आमचे खातीर सरपिडेस्तां खातीर विशेष करून मागला. प्रति रितीन ऑनलायनीर माध्यम मुखांतर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी तांचे खातीर आराधन करतात, नवेन करतात. तांचे खातीर विशेष करून मागला आनी मुखार मागतले. हे संदर्भार तांकां तुमकां समस्त तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. सांगात आसा आमचे मदें आसात बाप दिपक आनी बाप पिटर रेगो हांगासर आसात. बाप दिपक नॉर्बर्ट एनियासक आनी ब्रदर पिटर एसवेडियासक ते फाटल्या नोव्हेनाच्या दिसांनी आमचे संगे आसून आमकां आत्मीक रितीन कुमक करते आसात. तांकांय बरो स्वागत मागता आसतना तुमकां समेस्तांक हांव ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भार भुरग्याच्या देण्या खातीर ते सवा खातीर मिस भेटयता एफ्रेजा डिसिल्वा तिच्या कुटुंबाच्या सरसंध्यांनी दिवचें वेलांकनी वडो. अर्गासावन मिस भेटयता फ्लाविटा लोबो फातिमा वडो. जल्मा दिसा अर्गासावन मिस भेटयता क्लिंटन फेर्नांडीस मुडबिद्री. अर्गासावन मिस भेटयता विल्किन्सन आन्सिल्ला मेनेजेस आनी कुटाम मुडबेळ्ळे. प्रत्येक समोसोच मिस भेटयता वारन रुफान डिमेल्लो अबुधाबी. देवादेन मायकल आनी आन्ना मेरी सेरावो अंजात मेमिसदा पावलीन अल्वारीस आनी सेवरीन फर्नांडीस वेलांकनी वडो. जल्मा दिसा अर्गासावन मिस भेटयता प्रियल ठिया मस्करेनास मोती माई वडो. अर्गासावन बऱ्या भलायकेच्या ते सांग बसोत आनी बऱ्या भलायकी मेळ्ळेल्या अर्गांक मिस दिता विक्टर कुटिनो स्पेट. अर्गासावन मिस भेटयता वॉल्टर सल्डना बऱ्या भलायके बसोत सस्तान. देवदेन लिओ डिसोजात मेमिसदा सिसिलिया डिसा कार्मेल वडो. देवदेन वलेरियन डिसोजात मेमिसदा क्रिस्टिन डिसोजा बेळवाई. प्रत्येक ते सांग बसोत मिस भेटयता एविटा डिसोजा स्पेट. प्रत्येक ते सांग बसोत मिस भेटयता दुल्सिन रोड्रिगेस पेरार. 4थ्या वर्साचो जल्मा दिसाचरण करचे वखता देवाक अर्गासावन मिस भेटयता सियारा मर्सी सल्डाना हाचो जल्मा दिसाचरण करच्या वखता देवाक अर्गासावन मिस भेटयता विन्संट आनी लविना सल्डाना मियार. अर्गासावन मिस भेटयता ब्रिजित रेबेल्लो वसई मुंबई. प्रत्येक ते सांग बसून मिस भेटयता ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿರಾವು ತಜೈರತೆ ಬಸೋದ್ ಮಾಗ್ಯ अर्गांते सहा बसोत मिस भेटयता फिलिप नेरिसेरा वनिकुटाम आयसी कॉलोनी बोरोवली मुंबई. देवदीन पस्कालिया डेस्सा अंजात मेमिसदा विनोद डेस्सा नित्यधर वडो. देवदीन लिगोरी डिसोजात मेमिसदा एमिल्डा डिसोजा रुसाई वडो. कुटुंबा देवदीन संजात मेमिसदा एमिल्डा डिसोजा रुसाई वडो. देवदीन लॉरेन्स आनी हेलेन डेस्सा अंजात मेमिसदा नेल्सन आनी मरीना फर्नांडीस बेंगलुरु. देवदीन वेरोनिका फर्नांडीस मेमिसदा लुईस फिलोमेना फर्नांडीस मिलार मैवडो. देवदीन जैकब डिसिल्वा जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन मेरी डिसिल्वा जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन फेलिक्स डिसिल्वा जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन जॉन डिसिल्वा जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन मैक्सिम डिसिल्वा जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन जुलियाना सांत मायोरी जात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. देवदीन मौरिस कुरजात मेमिसदा एंटनी पेरेरा स्पेट. अर्गासावन मिस भेटयता थेरेसा रेगो बेळवाई. कुटुंबा देवदीन संजात मेमिसदा लीना जस्टिन डिसोजा मुडबिद्री. देवदीन एलियस पिरेजात मेमिसदा लॉरेन्स डिसोजा मुडबिद्री. अर्गासावन मिस भेटयता बेनेडिक्टा डिसोजा बेळवाई. देवदीन लविना डायना पिरेरांच्यात मेमिसदा लॉरेन्स डिसोजा मुडबिद्री. देवदीन सिंथिया जुलियट पायसजात मेमिसदा लॉरेन्स डिसोजा मुडबिद्री. बऱ्या भलायकेच्या ते सांग बसोत मिस भेटयता विलियम आनी ग्रेगरी गागा काणाचार. अर्गासावन मिस भेटयता विन्संट लोब आनी कुटाम गोरेगांव मुंबई. तांचे ते सांग बसोत विशेष करून मागया. अर्गासावन मिस भेटयता जल्मा दिसाक अश्विनी डिसिल्वा अश्विनी डिसिल्वा हिच्या जल्मा दिसाक देवा अर्गासावन मिस भेटयता एफ्रेजा डिसिल्वा आनी कुटाम वेलांकनी वडो. अर्गासावन मिस भेटयता मार्गरेट कोरेया आनी कुटाम. अर्गासावन मिस भेटयता रुपर्ट कोएल्लो आनी कुटाम अबुधाबी.
अर्गन मिसपेटा मरीटा गोबियस आणि कुटाम सित्ताडी या सर्विरे बसत माग्या आम्हा समेस्ना बसत माग्या जे कोणा मागतान बसिलांस उडा आसकडून जे बसत या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेष करून संदर्भार माग्या उभे रवया मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते मगाच्या बाबा बेनिनो परूंचे सगळे बरसच्या विशीं आमी नियाळ केल्लो संदेश आसुल्लो बरवसो आमकां निराशे करिना. आणि आज 908व्या दिसा बरवशान सोम्यास अशें येवंक आनी बरेंपण जोन घेवंक फुलो दिता. बरवसो नासतना आमी एक घडी जिवंक शकना, एक सेकंडी आमी जिवंक शकना. बरवसो अदीक गरजेचें. ते बरवशाचे देणे फावो केल्या धन्य देवा कारका दिता आसतना आमी सदांच बरवशाची व्यक्ती जावन जिवनच्याक ताचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी भेटोवचे खातीर आमचे पाताक आनी उणेपण ओळखून घेवया. आमी आदरल्या सरसुकीक पातकां पश्चाताप पावून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागून सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा बेनिनो मोना चिंतून तोंडांत सारून वायच्या धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच हांव मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आणि तुमकां बाबा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पण प्रार्थना माग. सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुला सोमिया देवा देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. पित्या पवित्राज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केली देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दोशी जावंक आणि सरकार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणें बसालेली आसून तुजी संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप. ह्या पासोत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचे बैलें सैंब इल्लें इल्लें नास जावंक येता तरी आमचे भितरलें सैंब जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवयेचे आनी तत्कालीक कश्ट दग कसलीच सर नातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तत्कालीक, पूण दिश्टी पडिना तें सदां काळ बळतत आसलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Servespora hărsi e Jerusalema, Servespora hărsi e Jerusalema. Servespora hărsi e Jerusalema, तुझ्या देवाक नावाडी सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवाट्याच्या आडांबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्याक आशीर्वाद केल्या. सर्वेस्परा हरसी ये जेरुसलेमा. तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या संस्कार तुझी घोव तुका दिवन दादोशी केला. संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्परा हरसी Jerusalema, Servespora hărsi e Jerusalema. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्गींच्या जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतालो आनी लोकां मदली सरताराची पिडा गुण करतालो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पयले तडेक उतरतसय ते गेनेझरेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकान जेजूची वळख धरतसय चारय कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशें हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक पुनी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागे लागलो आनी आपडलेलीं सोमेस्तां बरीं जातालीं.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकाते म्हज्या मोगाच्या भावा बहिणीनो, कळमीत नातलेले बरवशाचे मागणे सर्व पिडांक वकात. Prayer with hope and perseverance is the medicine for all sickness. एका धाकटुल्या हळ्ळेंत एक दुबळी स्त्री आपल्या पिडेस्त पुता सांगात जियेताली आनी ह्या पुताक बरी चिकित्सा दिवच्या खातीर ताच्या आवयन साबार धाकटेर अशें ती व्हरून गेल्ली. साबार तिचे जायते पयशे तिणें ह्या वखदा खातीर खर्च केल्ले. आनी ताका कितेंच बरेंपण जावंक नासलें देखून एका रितीन ती बेजारान आसली. पूण ताच्या काळजाच्या कोणशार एक ना एक दीस देव ताका बरो करतलो, जेजू बरो करतलो म्हणले एक बरवोसो तिचे तें आसुल्लो. आनी ताचे भायर एक प्रायस्त व्यक्ती तिका तो म्हणालो, बाये येदोळ म्हणसर तुज्या पुताच्या कुडीच्या भलायके खातीर पेसाडली, ह्या फुडा ताच्या आत्म्याच्या भलायके कुशीन गमान दे. आनी त्या दिसा तावन त्या भुरग्याच्या आवयन तो भुरगो हांतुरणार आसुल्लो ताच्या कुशीन रावन रडोन दुखां गळोन पूण बाबार्थान आनी फातयेन देवा लागीं तिणें मागोवंक प्रारंभ केलें. खंडीत जावन देव ताका बरो करतलो म्हणल्यार बरवशान कळनासतना ती मागताली आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन आनी देवाचे बेसांव जावन त्या भुरग्याक तें इल्लेशें बरेंपण जावंक सुरू जालें, बरी भलायकी ताका मेळ्ळी. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे घडीत कळमीत नासलेले बरवशाचे मागणे सर्व पिडांक वकात दिवंक सकता म्हणलें सत प्रगट करता. आमी हांगासर आयच्या दिसा जायते बरेंपण जोडून आयल्या. आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेस्तां खातीर मागस तांकांय बरेंपण लाभस जाय म्हणून तांच्या खातीर मागोवंक आमी आयल्या. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी भायल्या रितीन पळोवंक पिडेस्त न्हय जावंक पुरो, पूण आमी सोमेस्त पिडेस्त. दैहीक पिडा मात्र न्हय. पिडा म्हणटा आसतना आमी सडाव चिंचे शेळ, ताप, पांयगांठी दूख, फाट दूख, पेंकड दूख, आनी कितें कॅन्सर, ही मात्र पिडा न्हय. आमी मानसीक रितीन कश्ट जावं, कंत बेजाराय, निरासपण, बेसान जाल्ली आमची कुटुंबां, मोडलोलो संबंद, एकसुरपण, फाताक आनी अंतस्करणाची कांतवणी, ना बरवसो ना फातयेनी, हे सगळें आमकां एका रितीन पिडेस्त करतात. पिडाचें मूळ कारण तें जावंक पावता. कांय थोडे पटी ही दूख दुसऱ्या पिडेच्या की दुखीच्या की आमकां चड दूख आमकां भोगता. कंत बेजाराय आमकां येता आसतना आमकां जायते बेजाराय भोगता मात्र न्ही, आमकां दूख भोगता. पूण आयचो संदेश आमकां सांगता, जेन्ना बरवशान फातयेन विश्वासान आमी सोम्या लागीं मागता तवळ आमकां सर पिडांक वकाट मेळटा. आनी खरेंच
लुकास एवांजेल अध्याय 18 वाक्य 51 आम्ही थंयसर विधव स्त्रियेची आनी नीतिकर्ताची वपार जेजू आमकां सांगता आनी जेजू आमकां शिकयता आमी मागता आसतना कळनासतना आमी मागोंक जाय तिरासानेन आमी मागोंक जाय विधव स्त्री थंयसर आमकां कळीत आसा हर एक बटी थंयसर येता आनी आपणाक बरें करच्याक कुमोक दिवच्याक त्या नीतिकर्ता लागीं मागता ताका विराराय बघता पूण क्रमेन तो म्हणटा लज नासतना विचारल्या खातीर पुणी उठोवन हांव तिका खालें पुणी दिता त्या नीतिकर्ताक त्या स्त्रियेन घडयेटी येवची ताका विराराय बघता पूण ती स्त्री तिका मेळटा म्हणसर ती सोडिना बरोवशां ती येता कांय थोडे पटी तिका बगुल्लें जावंक पुरो ताचे आज इल्लेशें मूड सामाना कांय आनी एक पटी सरतना दितलो कांय आज इल्लेशें कांय पयशे नांद कोन्ना आनी एक पटी येता आसतना कांय दितलो कांय आज इल्लेशें कुटुंबान समस्या जाल्यात कोन्ना आनी एक पटी येता आसतना दितलो म्हजे मागणें आयकतलो म्हाका कुमो करतलो म्हणल्यार पातयेन ती थंयसर येता आनी तो नीतिकर्त कांय इल्लेशें दिता She kept on knocking. She kept on asking and never lost hope. तिचो बरोवसो सांडूंक ना पातयेनी सांडूंक ना मोगळ भाव भयणीनो आमच्या मागण्या वरवीं देवाक विराराय जायना पुरासान बगना खंयच्या वेळार आमी ताचे सशी गेल्यार तो आमकां आयकता खंयच्या वेळार आनी कितें जाय तो आमकां दिता आमी मागले तक्षण तो दिता म्हणून आमी पातयेर रावचें न्हय खंयच्या वेळार कितें जाय तें आमकां देव दिता आनी असल्या बरोवशान आनी कळनासतना तिरासनेन मागोवंक जेजू आमकां उलो दिता आनी मोगळ भाव भयणीनो बरोवशान मागलेलें मागणें तें फळां बरीत जाता रक्तस्रावाची स्त्री ती 12 वर्सां कोसळून आसली जायते कश्ट तिणें समाजांत बगुल्लें तिच्या स्कुडींत तिणें बगुल्लें तिच्या कुटुंबादारांत बगुल्लें तिका वरे वेगळ दवरलें पूण ही स्त्री भावार्थान पातयेन येता आपूण फकत ताचे आंग वचून आपडले जाल्यार आपूण बरी जातली म्हणल्यार पातयेन त्या लोकांच्या केटींत भितर रिगोवन देवाचे म्हणटा त्या लोकांच्या केटींत भितर रिगोवन तिणें जेजूक आपणूंक तिणें प्रयत्न केलें तिणें येदोन जेजू विशयांत आयकल्लें आनी ती पळोवंक थंयसर आयिल्ली आनी तिणें आशिल्लें बरी ताचें आंग उसर आपडलें भावार्थान मागलें आनी तिणें मागिल्लें बरी तिका मेळ्ळें तिका भलायकी मेळिल्ली फकत तिच्या आपोडण्या वरवीं मात्र न्हय पातयेन बरोवशान आपूण थंयसर गेली जाल्यार आपडले जाल्यार म्हाका मेळटली म्हणल्यार पातयेन बरोवसो तिका आसुल्लो आनी असल्या भावार्थान बरोवशान येवन थंयसर जेजूक तिणें आपणूंक प्रयत्न केलें आनी तवळस ती गुण करची ती प्रक्रिया येदोळस सुरू जाल्ली आनी हांवें आराधना वेळार सांगलें बरी त्या लोकांच्या किटींत असली एक स्त्री थंयसर मागून आसा म्हाका आपणूक ती राखून आसा म्हणून कळीत आसलो जेजू भोवशा खंयच्याय वाटेन येसो त्याच वाटेन आयिल्लो जावंक पुरो कित्याक तिची काळजा मनाची ती आशा कितें म्हणून जेजूक मात्र कळीत आसलें आनी त्या वाटेन गेलें आनी थंयसर जेजूक तिका आपणूक साध्य जालें आनी पूण जेजून उपरांत कितें म्हळें धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली तुज्या भावार्थान तुका बरी केली जेजून म्हणून हांवें तुका बरी केली म्हणजे ते असले दैवीक सत्यान हांवें तुका बरी केली म्हणून जेजून म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली आनी खंडी जावन जेजूनच बरें केल्लें पूण सांगत आस तिचो भावार्थय थंयसर तिका बरेंपण जोडूंक कारण जालें उपरांत जेजू म्हणालो समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाव मागणें आमचें मागणें तिरासानाचें जावंक जाय
सा पावलो तेसलोनिकेकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत ते 5:17 देवाचे उतार जे आराधना वेळार आमी आयकल्लें. सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा. सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा. निरंतर आमी मागोंक जाय. आमी कितें करता? गरजेक देवा सरशीन आमी वेता. देवान आमकां दिल्ल्या उपरांत आमी विसरता. कांय थोडे फाटी मागता, 1 दीस मागता, 2 दीस मागता, 1 वर्स मागता, मागीर मागचेंच सोन्न सोडता. आमी निरंतर तिरासानेन आमी मागोंक जाय. क्रिस्तांव आवयाच्या सोडावलेटीची या क्रिस्तांव आवयाची पात्रोन कोण? सा मोनिका. तिच्या विशयांत आमकां कळीत आसा न्ही. निरंतर मागचें कितें म्हळ्यार तिचे तावन आमी शिकत जाय. भाग्यवंत मोनिका पेट्रिशियन म्हणल्या एका आफ्रिकाच्या तरणाट्या लागीं अणभवार्थी व्यक्ती लागीं ती लग्न जाल्ली. 18 वर्सां तांचे काजारी जिवीत. आनी ह्या 18 वर्सांत तिने जायते कश्ट तिच्या दादल्या तावन तिने भोगले. तिच्या दादल्यान जायते कश्ट दिले तिका. हे सगळे कश्ट तिने सोसले. ताच्या परतवण्या खातीर ताणें क्रिस्तांव जायचे. अणभवार्थी व्यक्ती तो ताणें क्रिस्तांव जायचे म्हणून निरंतर ती मागणी करून आसली. तेका भुरग्यांक तिणें जल्म दिलो. कशें आवय बापाय तशें भुरगीं म्हणटात, कशें हांगासर बापूय आसा तशें भुरगीं ती अणभवार्थी जावन वाडलीं. पूण आवय ती भावार्थी व्यक्ती तिरासानेन तिणें देवा लागीं मागलें, जेजू लागीं मागलें आनी तें खंडीत जावन तें मागणें देवान आयकलें. तिच्या कश्टाच्या वेळार बिस्पाक वचून मेळटा आसतना आपणाचे पती तान कश्ट आसले. पती 18 वर्सां लग्नाची जिवीत जेल्या उपरांत तो मरण पावलो आनी आतां पुताची सर्ती. ह्या पुता ताण तिका कश्ट. 15 वर्सां ताची जतन घेतिल्ल्या स्त्रिये लागींच अनैतीक संबंध ताणें दवरलो. संवसाराच्या कुशालाय फाटल्यान तो गेलो, पातकांचो जियेलो. आनी ह्या वेळार दुखां गळोवन रडोवन आवयन मोनिकान मागलें. आनी बिस्पूय म्हणालो, आवयन गळयल्ल्या दुखांनी तिचो पूत नास जावंक साध्य ना म्हणलो बरवसोय थंयसर मोनिकाक त्या बिस्पान दिल्लो. आनी उपरांत 17 वर्सां आपणाच्या पुताच्या परिवर्तना खातीर मागली ती मोनिका तिच्या जिवितांत निमाण्या दिसांनी आपणाच्या पुता सांगता, म्हज्या पुता तुका एक दीस कातोलीक क्रिस्तांव जावन पळयचें म्हणली. एक आशा म्हज्या जिवितांत आसा. आनी उपरांत ती म्हणाली, हांवें बरवसल्याच्या की चड देवान म्हाका दिलां. ताचो पाटलाव करच्याक संवसार दिता तें सगळें त्याग करूंक ताणें तुका शिकयलां. म्हज्या मरणा वेळार म्हजी कूड तुका खंय जाय थंय तुवें म्हाका पुरयेत. पूण हांव तुजे लागीं एक मात्र विचारता, देवाच्या आल्तारीर सदांच म्हजो उगडास काड. आमी हर एकल्यानी मागूंक जायलें एकच मागणें. हर एका आवयन मागचें तसलें मागणें. हर एका बापायन आपणाच्या भुरग्यांचें बरें फाल्यां आशेवन मागचें तें मागणें. ही थंयसर पुता लागीं मागता, म्हज्या पुतान बऱ्या वाटेक वचत जाय, म्हज्या पुतान एक याजाक जायचे. आनी त्या मागण्याचो निरंतर मागण्याचो प्रतिफळ जावन पवित्र सभेंत एक नावाड दीक 7 भाग्यवंत आगोस्तीन तो जाता. वय मोगाळ भावा भयणीनो, आमी तिरासाने निरंतर मागता आसतना, बरवशान मागता आसतना आमकां देव आयकता मात्र न्ही, आमची पिडा शिडाय तो गुण करता. जावं कुर्ड बार्तिमेव, जावं कोडान आयच्या सकाळच्या मिसाक उपाय केल्लो तो आमी वाचले शुभ वार्ता. कोडान कुसलेलो तो पिडेस्त
जेजू लागीं येवन मागता तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्या वरवीं साध्य आसा म्हणल्या पातयेन भरवशान येवन जेजू लागीं मागता आनी जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणून ताका बरें करता. शतापतीचो भावार्थ आमकां कळीत आसा. शतापती आपल्या साकराचे तर्फेन तो मागता तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो आनी ताच्या भावार्थाक लागून ताचो साकर बरो जालो बरेंपण जोडलें. तसो जेजू ह्या घडये उड्या वायना रुपार आमच्या काळजांत तो येता. भावार्थान ताचे लागीं आमी मागया सर पिडा शिडा ताका आमी भेटोवन दिवया. उंड्या वायना सांगता ताका आमी भेटोवन दिवया. आनी आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त भाव भयणी आसात नाना रितीचे कश्ट आमच्या जिवितांत आसात सगळे ह्या उड्या वायना सांगता सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी जेजू लागीं आमी मागया जेजू दाविदाचे पुता आमची खाकुळत कर आमकां बरें कर. उबे रावया. आमची प्रार्थना आतां सोम्या समोर आमी दवरया. मोगाळ बापा पुय सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावडटी जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा भागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकोवंक कुमक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचे देणे पाव कर जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिके म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदर दिवच्या सर दानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसाव दिवन तांचे जिवी सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रयोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरतल्यांक सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो पिडेस्त भाव भयणीच्यो प्रत्येक इरादे जेजूच्या पांयांतळ आमी भेटून दिवया. सर्गींच्या पो मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी भावार्थान उसारलेली ती सर्व प्रार्थना तूं दयेन स्विकार कर. भावार्थान आनी तिरासनेन मागिल्ले मागणे तूं आयकताय आनी आमची पिडा तूं गुण करताय. आमची पिडा तूं गुण कर. आमच्या पिडेस्त भाव भयणी तांकां सवकासाय दी. तांकांय तुजी खुशी वय जाल्यार सर पिडेंतलें निवारण संपूर्ण भलायकी तांणी अनुभव करच्याक तांकां तुजे कृपेन बर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. किती सोमिया तुका हे भेटोवणी वेळा ना किते आमचे मोडले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका दिव किते सोमिया तुका हे भेटोवणी वेळा ना किते मोजे मोडले समज भेटोवन दिवका म्हाकाच भेटयता तुका जिवितासो दिन आमकां पोसता
रचना म्हाकाच तुवें रचना दिवं कितें सोमिया तुका देव भेटोने बेडा प्राण म्हजे मोडले किडे म्हाकाच भेटोयता तुका म्हाकाच भेटोयता तुका किरकोळ काणीक मोची सर्वेस्पर सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणात आमकां दिलाय वायन आम्ही तुका भेटयता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवान जातलो ससनाच्या ससना देवाचे म्हज्या भाव बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामन म्हाका येते आपले बलिदान आपल्या मनात आणि मेहमी आमच्या आणि एका पयस विचार दावा सरस्वर मानून घेऊ जेजूच्या आनी आमच्या मोगळा बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परसडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारान सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय हांगासर पवित्र आत्म्याक आमी मागतासतना उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता ह्या उंड्या वायना सांगता आमची सरकंत बेजाराय पिडा शिडा आमची भाव भयणीची पिडा शिडा सगळी सोम्या ह्या आल्तारेर आमी भेटोवन दिवया बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या वगडा करात. Bavarta so good, purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगीन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदत्त आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थने सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी तू संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विज्ञानवरांतले कंती बेजारांतले पिडे शिड्यांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय समाधान बरी भलायकी संतोष एकवट तूं आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय आणि रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिणी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूळ कर. देवाची शिणी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ते आमचे जटती आनी क्यास्त आडिना जावं पूण तुजे काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात देव. पळया ही जावन आसा देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बेतळ जेवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका ससनाची भितर मगळ भाव भयणीनो, आता पवित्र कुमगार आमी सेवंक फुडें सरता. पवित्र कुमगार भोव पवित्र संस्कार भक्तीन सेवसो आनी आमी ह्या पुंतळार पवित्र कुमगार जिबेर मा सेवसो. सोमिया ये तू धन्या स्वागत करता तुका. ये सोमिया ये तू धन्या स्वागत करता तुका. तुझी सगळी जया सगळीच्या ये तू रास्त काळजांच्या. ये सोमिया ये तू धन्या स्वागत करता तुका. लोक तुझो जंगला मास तुझे सेवच्या काशेना. यांना वडासर पदरे गानायल्या सासने खाणाक तुझ्या लालेता. ये सोमिया ये तू धन्या करता तुका. तुझी संगीचा सैर्या सर्गीच्या ये तू रास्तर काळजांच्या. ये सोमिया ये तू धन्या स्वागत करता तुका. वाटून आमकां दिवचे आत्म्याचे आमच्या फायद्याचे सासणेची भीक आमकां लाभोवचे. ये सोमिया ये तू धन्या स्वागत कर
सोमिया स्वागत करता तुका जेवाण सरकीचे मासारताचे जाऊन स्वाटून आमकां दिवचे खाणातल्याचे आमच्या फायद्याचे सासणेची भीत आमकां लाभोवचे येसू मिया करता तुका ओचे संगीता स्वैर्या सर्गीच्या ये तू राज कर काळजान मोच्या येसू मिया ये तू दन्या स्वागत करता तुका मोची संगीता स्वैर्या सर्गीच्या ये तू राज कर काळजान मोच्या प्रार्थूया. प्रीतीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवे मोडचे म्हण तुवें येवचेलें. हे तुझे मोगाचे येवजणे पासत व दिन वाचनेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशा मगच्या भाव भयणीनो आनी बाळू जेजूच्या भक्तीकनो तुमकां समेस्तांक हांव ह्या बाळू जेजूच्या पुनतळाक मुडबत्री अलंकाराक मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्यान ह्या देव टेंपलाक येवन ह्या पुनतळाक येवन सुमयाची बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. ऑनलायनीर माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधन करून नव्या नांतवंटेली सावन सुमयाची बेसांव जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडिता. देव बरें करूं म्हणटा. हेच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन सक्रामेंताचें आराधन करून देवाची कृपा आमचे थंय वळशी केल्ल्या मनादी बाप जेसूदास दिकोस्ता हांचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. बाप ते गांवान बेलतांगडी फिरगजेचे म्हजे सांगाती आमी ओट्टो सेमिनेरीन शिकिल्ल्या आमकां दोगांकी ओट्टो उर्द मेळ्ळी. आमी आमचें सगळें जिवीत सांगातात सरलेलें आसा. आमी 10 जण याजक आमची बॅचमेंटांत आमी 10 जण 10 जणांक 2 जण आमी आमकां 8 जणांक ओट्टो उर्द मेळ्ळी. 8 जाण 7 जणांक ओट्टो उर्द मेळ्ळी. तातूंत म्हाका आनी जेसूदासाक सांगाता उर्द मेळ्ळेली. अशें आमी सांगातपणांत आसा. बापू जेसूदास कंटलगाटी फिरगजेंत अपुरबायाची सेवा दिल्लेले. ताजे उपरांत नायनाड फिरगजेंत सेवा दिवन
उपरांत आफ्रिकाच्या 6 मिसावांत थंयसर वट्ट मोपाची सेवा आफ्रिकाच्या लोकांक सांगता एक मिशनरी जावन ताणें दिल्ली आसा. ताजे उपरांत आतां प्रस्तुत ते बचपेंदसच्या सांजुवांव पौल दुसरो ह्या पुंतळाचे थंयसर आत्मीक निर्देशक जावन सेवा दितात. अपुरबायन आराधन तांणी केलें. अपुरबायन देवाचें उदर प्रगट केलें. बबरतान सोमया लागीं येता, तो भलायकी जोडून घेता. कळमीत नातलेल्या बरवशाचे मागणे सर्व पिढेक ओकोत म्हणल्या विशीं अपुरबायाचे दाखले समारी रक्तस्रावाच्या स्त्रिये मुखान जावं वा ह्या विधवीच्या त्यांनी कळमीत नातल्या विणवणे मुखान जावन तांणी अपुरबायान विवारून सांगलां. आनी आमी कळन नासतना मागल्यार खंडीत आमची पिडा गूण जाता. मात्रणी मागलेलें सगळें आमकां फावो जाता म्हणलें तांणी आज आमकां सांगलां आनी देवाचें उतर तांणी दिलां. ह्या संदर्भार फादर पासो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दोन ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन पाठवया. आमचे मदें आमच्याच फिरगजेचे आनी आमच्याच वाराड्यांत सेवा दिवचे आनी आमच्या फिरगजेंत वर्त्या उर्बेन सेवा दिवचे आमचेच मोगाळ आमच्याच कुटुंबाचे म्हणटा आमी फादर दीपक नोरोन हांगासर आसात. तांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो अर्दोबार ते उणें करतात. अर्दोबार उणें करतात तेन्ना म्हाका इल्लेशें रेस्ट मेळटा. तें आसतना देखून फादरापा तुमचो काळजांत उपकार बावडटा. तशेंच ह्या वर्सा आमी बागी आफ्रिका सेवा दिवचे आमचे बाब पिटर रेग हांगासर आसात. 3 म्हयन्याचे रजेरेक आयल्यात. 25 वर्सां थंयसर सेवा दिवन सुमार वर्सां उपरांत तांणी गांवाक येवचें आनी अशें आसतना आमच्यात अलंकारांत ते वस्ती करतात. ह्या संदर्भार त्या दिसांनी आमकां येवन आमचे सांगा येवन ह्या देवस्तुतेन वांटली जावन आमच्या पासो ते मागतात. तांची आवय हांगासर आसा. ह्या पासोत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुमच्या बऱ्या भलायके पासो तुमच्या मिसां पासो ती तुमकां आमी मागता. अपुरबायेचें संगीत दिवन आमकां फाटल्या 8 दिसांत निरंतर मागोवंक कुमो केल्लो आसा. भाऊ क्लिफी तुजो काळजांत उपकार बावडटा. फाल्यांच्या दिसा तो येना पूण जाल्यार व्हडली फाटल्या जायत्या तेंपांत येवन वरती सेवा दिल्ली आसा. ताचोय काळजांत उपकार बावडटा. ताका ताळयो पेटून अभिनंदन पडया. मुखली सेवा आनी मुखार गरज पडटना खंडीत क्लिफीची हांगासर आसतली. तशेंच हेचे दिसा आमकां हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून आमकां अपुरबायाने ते सर्व लोकांक ऑनलायनीर पळोवची बरी वदक्षण दितात. दिव्यावाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तशे प्रबंधक मनेस्त अनुपम आनी अविनाश तांचोय काळजांत उपकार बावडटा. फाटल्या जायत्या वर्सांत म्हजे संगी आसून ते मिसांवांत वावर दितात. तांचोय काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मग अशा भाव भयणीनो अपुरबायेची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा आमच्या मोती माय वाड्याकारांनी. बारी अपुरबायन तांणी आज सकाळीं 7 वरां येवनूच कटिंग गिटींग करून रेडी दवरून अपुरबायन तांणी येवन मिसाचें बलिदान आनी सगळें केलें आसा. सर्व वाड्याकारांक गुरकारनीक वाड्याकारांक सुमेस्तांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर बेसांव मागता. तांकांय ताळयो तुमकांय दिया बरोबर न्हय ते. अपुरबायेचें गायन केल्लीं आसात. गायन मंडळीचे संदे आसात. अपुरबाय सेवा दितात येतात आनी बरें कर आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय एक ताळयो दिया. बेजार करचे नाका. तशें आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज माताळयो सांगल्यो आनी सांगिना कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक मारल्यो देखून वय. हेचे दिसा आमकां हांगासर हे टेलिकास्ट करूंक आमकां कुमो केल्ली आसा. रॉलिन आनी ग्रेशियन मस्कारिनस मोतीमाय वाडो तांचो काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो आज नोवेनाचो 8वो दीस. फाल्यां नोवेनाचो 9वो दीस. 9वो दीस निमाणो दीस पळय. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस देखून ह्या निमाणे दिसा विशय बरी आसा. मागण्यांत उदार जाता तो दिवच्यांत पयलो जाता. मागण्यांत सांगा कोणी म्हणना पळय दिवच्यांत पयलो जाता उगोतात. मागण्यांत उदार जाता म्हणून मात म्हणटा. सांगा मागण्यांत उदार जाता तो दिवच्यांत पयलो जाता. सांगाता म्हळ्यार सगळं
हा ह्यो विशय फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळता आनी सुमेस्त दानी खातीर मागता सुमेस्त दानी खातीर मागता खंडीत पुल्ली पलाची पाकडी दिवन तुमी आदार दितात सांगात दितात वावर करतात वजी दितात हे सगळ्यांक तुमी केरचें बरें मोल कित्याक मागण्यांत उदार आसा तो दिवच्यांत पयलो जाता आनी फाल्यांच्या दिवसाची सोलून व्हरतात मनादी बाब दीपक नरोना आनी खंडीत व्हडा संख्यान 9 दिसा हे तुमी सुकोन आसतना आयल्यात आनी एक दीस सुकोन आसतना येवन ह्या फेस्ताच्या परबेक तुमी तयार जायचे तुमी उबारलेलीं ते सांवा खंडी निर्फळ जायनात उडास दवरा आमचो बरवोस आमकां निराशी करिना तुमी उबारलेलीं ते सांवा निर्फळ जायनात खंडीत बाळूक जेजू तुमकां बेसांवांनी भरता ही आमची पातयेन आनी विस्वास खंडीत देखून फाल्यांच्या दिसा व्हडा संख्येन येवन ह्या नोवेनाच्या आमी सांवांटिली जावंक दिता आनी फेस्त येवच्या आयतारा फेस्ताची परब आमी आचरण करता न्ही आमच्या पुंतळाची वार्षिक महापरब बळका जेजून वर्सभर हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या जायत्यांक बरें केल्लें आसा ताचो उपकार जावन ताका आमी अर्गां बलिदान भेटे की नाका सर सांगात मेळोन देखून उपकार जावन ही परब आमी संभ्रमची उक्त्या मैदानार आमी संभ्रमता त्या दिसा 2 मिसां आसा सकाळीं इंग्लीश भाशेन 10 वरांर मीस आसा आनी आडवास कॉलेजीची भुरगीं येतात आनी कोंकणी समजनातलेलीं बरें येतात उपरांत संजेर कोंकणी भाशेंत दबाजी परबेचे मीस मैसूरचे गोळी बाब भेटयतात उपरांत सरभक्तीकांक जेवण आसा देखून फेस्ता बाबतींत मुर्दोम मिसां दिवंक आसा जाल्यार गळी करिनाकात तशेंच पिर्जेंत सादी पिर्जेंत रुपये 5,000 फेस्त पिर्जेंत रुपये 10,000 आनी प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन सहकार दिया आधार दिया आनी ह्या मुखांतर तुमी आनीकय चड सुमयाची बेसांव जोडूंक शकतल्यात तशेंच ते जायतो खर्च आसा फेस्त म्हणटना फाटल्या 8 दिसांतोन 9 दिसांतोन जेवण फेस्ता दिसा जेवण आनी उपरांत जायतो खर्च जायते आसा तरेतरेचे याजक येतात म्युजिशियन येतात आनी अशें जायतो खर्च आसा ह्या संदर्भार उदार मन दिवन कुमक करूंक की तुमकां हांव आपोवणी दिता पुल्ली पुलाची पाकडी दिवन आदार दिया आनी सांगात दिवंक तुमकां आपोवणी दिता स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंजेर केले मीठ तेल कोंता बेंजेर रिलिको कुरिसी भाजी इत्यादी आसात ते आमचे दिसपट्टे आत्मे झुजावेर झुजोवंक जाय जोडूंक आदार दितात थंयसर देवी वखदां आसा गांठी दुखी गॅस्टे पिठे भुरग्यां पिठे वखदां आसा तशेंच तेलां आसा दुखीची ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मिसां ते सांवा तुमी थंयसर स्टॉलान दिवयेत ऑफिसांत दिवयेत म्हजे लागीं दिवयेत तशेंच तुमचे त्या सांवा बॉक्सान घालयेत आराधनाच्या चपलान तुमी घालयेत पुंतळ तुमी घालयेत तुमच्या खातीर आमी मुस्लास मागता परत फाल्यां सकाळीं सांगाता मेळया सुमेची बेसांवां जोडया तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ले आसात तेंची नांवां सांगता सिसिलिया डेसा आनी कुटुंब कार्मेल वाडो जेसन रेगो आनी कुटुंब रुजाई वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा मनाची वात दीपक मनाची वात दिवन तुमी घेवची तुमचे काळजांतून उपकार भोवडटा तुमकां देव बरें करूं जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी ल्हान भुरगे सांगात राव समजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा कोण दैवी वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्या नांव शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां दया करून बसया मंगळ बाबडी नांव जायती ते सांवा तुमी दिसपट्टें घालतात आनी आमी तुमच्या खातीर मागता हाची जायती ते सांवा हांगासर आसात ते सांवा वचूंक सांगतना जर तर तुमची ते सांवा आसात जाल्यार खुर्शिया आनी तुमच्या ते सांवा खातीर आमी मागता 20 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 5 जाणांक गुमटी दुखू शिरांची अस्कत गाई गुण जावच्याक 10 जाणां काजरी जोड्यांक 10 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत गिन्यान जाणवाय मेळोवंक 15 जाणां बरें काम मेळोवंक 5 जाणां दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवंक 2 जाणांची केस चडचे रावोवंक एकल्याक सुमार एक सुमा म्हणल्याक एक बरें काम मेळोवंक एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावंक 10 जाणांची मोबायल
एडिक्शनांत हांव सुटका मेळोवंक दादना पती पत्नी मदें आशिल्लो मनस्ताप पयस बऱ्यान जिवंक दादनाची दोळ्यांची दिश्टपाटी मेळोवंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगूण जावंक एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक एकल्याच्या कुटुंबांच्या दिसा मरदरा जावंक एकल्याच्या परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या संध्यांक बरें काम आनी भद्रती फोव जावंक एकल्यान आम्हाला पिवणे सोडून बरें जिवीत जिवंक बरें जिवीत रुता करूंक एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभूंक लागलेली कीड आनी कुरवायेचे समस्ये परिहार जावंक एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक फोव जावंक त्या खातीर हाती धरले सगळीं कामां अशा भितर पंत पावूंक त्या खातीर हातापांयांच्यो गंठी दुखी गूण जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस ते उणें जावंक नेगेटिविटी पयस करूंक पॉझिटिविटी रुता जावंक बरें जिवीत बांद रडूंक MBBSच्या तरणाट्यांक जाणवाय गिन्यान मेळून फायनल एग्जाम कंप्लीट करूंक कृपा मेळूंक एकल्यान ती धरलीं सगळीं कामां अशा भितर पंत पावूंक एकल्याक बरो गरजागो फोव जावंक त्या गजानांक तांचो गरजागो बऱ्या मोला विकून वचूंक एकल्या हाती धरलें घराचें काम अशें भितर पंत पावूंक 5 जाणां गर्भकोशाचे ते गेड्डे फायब्रॉइड आसा ते गूण जावंक 10 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक एकल्या भयणी एकल्याक बायली आड काणां खावची विशेश वय आसा ती गूण जावंक 2 जाणांक पोटांतली अल्सर पिडा गूण जावंक एकल्याची दांत दूख गूण जावंक मारिया डिमिल्लो एका हायपर थायरॉयड गूण जावंक तशेंच 3 जाणां 3 जाणांक विविध तेसांवा खातीर मागूंक विनंती केल्ली आसा तांचे संगत आमची तेसांवां गोंतिया आमची इरादे गोंतिया आनी बाळकाची जोग समर्पण करून संगता आमी भेटोवन दिवया दिमी गेल्या हात उबारया अर्गां तुका सोमियान जेजू उगळप तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 उलमरा विश्वासा उलमरा भवरता उलमरा आमचं वैज आमचं स्वामी आमचं गवळी आमच्या मध्ये आसा तो आमकां राखता पोसता सांबाळता बेसावांनी भरता आपडता गुण करता आमची मागणी ऐकून आमकां आशिर्वादांनी भरता बाळव जेजू आशिर्वाद जेजू आमकां कृपेन आनी आशिर्वाद भरचो स्वामी आमची मागणी ऐकता उलमरा हालेलुया हालेलुया जेजू 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 स्वामिया हे सगळे भक्तीची मागणी तुका भेटून दिता तुझ्या कृपेच्या आधारान तांकां तुझ्या बेसावांनी भर तुझे उदंड काकूळ तेने उदंड देन आमची मागणी मानून घे सर्वेश्वरा आमच्या मागण्या कांदी मागलेल्या फोव कर पिडा गुण कर बरी कामां फोव कर बरी सेवी फोव कर गुंगे तड्या फोव कर तरतराच्या कष्टा वळून जाल्ल्या सुटका सुरवात लाभोयचे हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया 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 जेजो 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 हालेलुया 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 सर्व सांधिता सगळी सर्व सांधिता सगळं स्माका सर्वदार समर्पिता सगळी आमची मागणी संगता बाळकाची समर्पिया हे भगवान जेजू बाळका तुझी सरपदवियाच्या पितर आवडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवलो आसता तुका पतीने लो मारतल्या सकणां देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या हात तुजें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी देवा सपूत मनीस जालो मान मरी कृपे मरले सुमती जे संगता आस्त्रे आमी दादू सुदेवन सुदेवी बॉडी उस चेंजेस मान मरी कृपे मरले सुमती जे संगता आस्त्रे आमी दादू सुदेवन सुदेवी बॉडी उस चेंजेस मान मरी कृपे मरले सुमती जे संगता आस्त्रे आमी दादू सुदेवन सुदेवी बॉडी उस चेंजेस आणि देवा सपूत मनीस जालो आणि देवा सपूत मनीस जालो आणि देवा सपूत मनीस जालो महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि भूत आणि पवित्र
पवित्रात्म्या महिमा बापा आणि भूता आणि पवित्रात्म्या जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाली जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाली जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाली सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यांक तुमकां उक्तें जातलें तुजे भोव भगिवंती माया मुरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी ते म्हाका मेळशे कर शेकडी बोरदोळे जावपी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया आमच्या कुडीच्या बरे भलायके पासून मतीच्या समाधाना पासत आमच्या घरा पासत घराण्या पासत आमी विशेष करून ह्या संदर्भार मागे सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यात म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो तुजे भोव भगिवंती माये मुरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी ते म्हाका फोव कर एकडी परतोळे तांप्या आज विशेष करून सरपिडीस्तां खातीर मागता तरातरांचे पिडीन कश्ट केल्या सर भाव भयणी खातीर जंपुरो कुडीची पिडा जंपुरो मतीची पिडा जंपुरो मेळनातली पिडा आसा कश्ट नासात हे सर्व भाव भयणी माध्यम मुखांतर ऑनलायनीर हांगासर पिडेचे बरे भलायके पासून मागून आसात त्या सगळ्या भक्तिकां खातीर मागे सगळी आमी सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सरकारी संस्था आसतात पण म्हजी उतरां आसराशी ना तुजे भोव भगिवंती मारये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवोसो आसा मागया ह्या पुण्यताळ घेवच्या हरेक भक्तिकांक तुमी तरातराचो आशिर्वाद मागून येतात भलायकेचो आशिर्वाद शांती समाधानाचो आशिर्वाद संतोशाचो आशिर्वाद भुरग्याच्या देण्याचो आशिर्वाद बरे सैरिकेचो आशिर्वाद बऱ्या विजाचो आशिर्वाद बऱ्या कामाचो आशिर्वाद मतीच्या समाधानाचो आशिर्वाद तरातराचो आशिर्वाद मागून येवच्या हर एका भक्तिकांक ऑनलायन माध्यम मुखांतर हांगासर आशिर्वाद मागच्या हर एका भक्तिकांक वळखा जेजूचो आशिर्वाद हो जावं दी म्हूण मागीन आमची सगळी मागणी सगळ्यात अगोदर बळका जेजू समर्पण दिवया येवच्या पंचा जेजू बळका कंदिलेने बेजार बरोवले आमच्या काळजांचेर एका कुळी दिसता घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे बितलें बरो मोतेन बरोवल्या मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार दी नित्य अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कसले रासपण तुजी कोमाकारी मुसावण आमकां धाड बापानी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वरणोच्या सदां सर्वता आमेन मग बाबळी न्हू जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां तरातरांचें बरेंपण केलां फाटल्या दिसांनी तुमी थंय बळका जेजूच्या पुणशाते लागीं वचून तुमी साक्ष दितात आनी साक्ष जायतीं जाणां पळयतात न्ही गे आनी जायतीं जाणां फोनी करतात आजय जायतीं जाणांक बरेंपण लाभलां आमची भयण आसा हांगासर हरकोळची तिका एक इट्रसांत फायब्रॉयड जाल्लें आनी तें कॅन्सराक पडलां म्हणून डॉक्टरान सांगलें आनी ताका बायोप्सी धाडलें आनी MRI जालें मस्त स्कॅन जाली कितले स्कॅन जाली ती स्त्री हांगासर सुकून आसतना नव्यान घेता फुडल्या शुक्रारा मात तिका येवंक जावना आमच्या मदें आसा हांगासर ती तशें आसतना तिणें मागोवंक रडोन मागोवंक विनंती केल्ली आसली तेजे उपरांत हांगा गुळो जालो तिका हांगा ही बायोप्सी धाडलें आनी थंयसर आमी कडेन आसतना तिचे पासून मागलां फाटल्या 8 दिसांत हांव आनी कालच्या दिसा रिपोर्ट आयलो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल प्रेज द लॉर्ड आज आमच्या मदें आसा अनिता आशा आमच्या मदें आसा उबी रावया तुवें हांवें तें आन्सर आसा तिका थळयो भेटून अभिनंदन पडोवया सोम्यान तिका आप पडला आनी संपूर्ण रितीन गूण केला देखून आज ती आज सोम्याक काळजांत अर्गां दिता देखून असलें जायतें बरेंपण जालां तुवें मागीर साक्ष दिवया थंयसर देखून असलें बरेंपण जालां थोडी सांगतात आनी सगळो वेळ ना थोड्या सांगूंक आनीक आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो जाल्लें बरेंपण तुमी उसारा आनी खंडीत बाळका जेजूचें नांव आनीकी चड जाता आनी ह्या मुखार जायतें बरेंपण आनीकी चड जोडूंक कारण जाता आज 10 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासून दर्गां दितात 5 जाणांक कोंकणी शेळ गूण जाल्या 10 जाणांक घरान समाधान फोव जालां एकल्याचे थायरॉयड पिडा गूण जाल्या 2 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे लाभलां 5 जाणां बरी सेरी फोव जाल्या 2 जाणां गांठी दुखी फोव जाल्यात 5 जाणांक बरें खाम फोव जालां 10 जाणां मतीचें समाधान लाभलां एकल्याची गुमटी शिरी दुगूण जाल्या एकल्या फाटीच्या कण्याची बुशीची उणी जाल्या
एकल्याची गॅस्ट्रिकाची विडा उणी जाल्या एकल्या कुटुंबाच्या समाधानात जालां परगांवांत असलेल्यांक कामांत बदल ती फोव जाल्या एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या एकल्या पुरवेलाचे बरो आशिर्वाद लाभला एकल्या चलयेचे स्ट्रेस उणें जाल्यात पॉझिटिव्हिटी रुता जाल्या एकल्या शिकून जाण वैगिन्यान लाभला त्या जाणां सगळीं कामां अशा भितर बंद भोवल्यान एकल्या बरो गरजागो फोव जाला एकल्याचे गरजागो बरें मला विकून गेला एकल्या बरें फ्लॅट फोव जाला आनी तशेंच 15 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांचे सांगाता आमची अर्गां सांगाता गुंतून बाळका जेजू अर्गां मागणे सांगाता म्हणया हे भोव दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळटी आमी वर्णेत येयल्या तुजो नाशे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाथिनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाचे म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुकडे नातली दैवीक मजो जवळ दी सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचे नांव आमचो आदार सुमया दे नायक मुझे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसोंग सर उदाड्यान मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बाबा तुझी गुण करचे सगळ्यात पिडेस कुडी लाभोंक कस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिढ्यांनी कश्ट तेन्नाचे तुझ्या दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तावन पयस कर तुझ्या पुता बाळूची तुझे कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें तांणी हांगा तुज्या संगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां दार साव हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಆಮೆನ್. सुम्याचा आशीर्वाद घेवच्याक आमी ती जावया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वसनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. उभी रावया मोगळ बाबडीनो भक्तीन मी सांत नवे नांतारादान वाटिल्ले जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तां देव बरें करूं फाल्यां सकाळीं परत आमी सांगाता मेळया आतां आमी जेवणाक येती जावया समेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा आमी तुका अर्घ दिता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुण्य घेवचे भाग फोव केल्ल्या पासत आराधनांत मी सांत नवेनांत वांटेली जावन तुजी दर कृपाळ आशिर्वादां जोडूंक फोव केल्ल्या पासत तुका मागीर अर्घ दिता आतां आमी जेवणाक येती जाल्यार जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक दान दिल्ल्या समेत दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें तयार करूंक वावरलेल्या मोती वाडेकरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांच्या वावणटीचो आनी वावराचो फळ आनी दानाचो फळ हे तेच मोबान तांकां पाटी मेळूं कर हें जेवण जेवच्या हरेकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वडावळीच्या काणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आतां पवित्राची मागणी आसा हे नाकात रावा पाद्र्या बसोना एक पदऱ्या मुखार दोग जाण पदऱ्या भांगासर पवित्राची मागणी करतात तुमी भक्तीन येवचें आनी शिस्तेन भक्तीपणान पवित्र तेलाची मागणी घेवन समेशी गुण करचो स्पर्श जोडचो तुका सांडून हांव जियोसो ना जेजू जेजू म्हज्या जेजू तुका सांडून हांव जियोसो ना जेजू जेजू म्हज्या जेजू जेजू म्हज्या जेजू
जीवित ना जेसू तू मोसो आधार जेसू तुझे बिन जीवन ना जेसू तू मोसो आधार जेसू 100 वर्षा हांव जियेल्यार किते एक दीस तुझे संगी जियोचे बरे 100 वर्षा हांव जियेल्यार किते एक दीस तुझे संगी जियोचे बरे जेसू मुझो जीव तू जेसू मोसो देव तू जेसू मोसो जीव तू जेसू मोसो देव तू तुमच्या जिवितांत येवंक नातल्यार हांव केन्ना माती जावन वेतो आसलो तूं म्हज्या जिवितांत येवंक नासलेल्यार हांव केन्ना माती जावन वेतो आसलो कश्टांच्या वेळार सांगाती येवन राखल्या तुका जेसू कष्टाच्या वेळार सांगात दिवून राखल्या तुका जेसू